येता त्या लोकसभा वेंचणुकेत उत्तर गोंयांत टिकेटी खातीर आत्मविश्वास उक्तावपी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकाची आता भाशा मातशी बदलल्या। हांव पक्षाचो शिस्तबद्ध शिपाई अशें श्रीपाद म्हणटा। पक्ष काम पळोवनूच तिकेट दिता। वेंचणुके खातीर तिकेट कोणूच मागूंक वचना आनी हांवूय तिकेटी खातीर दावो करपाक शकना। केंद्रीय मंडळ हाजेर योग्य तो निर्णय घेतले। श्रीपाद भाऊन रजाव दिला। श्रीपाद भाऊन भाजपाच्या वेंचणुकेच्या तयारेचें उलोवप केलें। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचो 9 वर्सांचो कार्यकाळ पुराय जाला। हे खातीर खासा कार्यक्रम चालीक लावन गोंयच्या जनतेकडे महासंपर्क अभियान चालू आसा। प्रत्येक मतदारसंघातल्या 100 लोकां मेरेन ह्या कार्यक्रमा अंतर्गत भाजपा पावता। विरोधकांनी कितलोय बोवाळ करूं 1999 ची पुनरावृत्ती 2024च्या वेंचणुकेक दिसून येतली असो विश्वास श्रीपाद भाऊन उक्तायलो। 20 खात्याच्या हलगर्जीपणाक लागून पर्वरी वाठारांत एका गायक जीव वगडावचो पडलो असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी अमरनाथ पणजीकर हांणी केला। ह्या घडणुकेचे प्रायचित्त म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान आपल्या पदाचो राजीनामो दिवचो अशें पणजीकाराचें म्हणणें आसा। ह्या घडणुके वयल्यान गोंयच्या मनशांक आनी जनावरांक सुरक्षा दिवपाक भाजपा सरकार पुरायपणान अपयशी थारला अशें तो सांगता। मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब्स ऑफ गोवाच्या शिष्टमंडळान शेनवारा संसदीय समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर किरीट सोलंकी हांची गुजरातात वचून भेट घेतली। गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण मेळोवन दिवपा खातीर केल्ल्या यत्नाक लागून शिष्टमंडळान डॉक्टर सोलंकी हांचे आभार मानले। ह्या वेळार शिष्टमंडळान आरक्षणा बाबतीत गोंय सरकारान केंद्राक धाडिल्ल्या प्रस्तावाच्यो प्रती डॉक्टर किरीट सोलंकी हांकां दिल्यो। भारत सरकाराकडेन हाचेर आपूण व्यक्तिगत रितीन फॉलोअप करतलो अशें सोलंकी हांणी ह्या वेळार प्रतिनिधी मंडळाक आश्वासन दिलां। संसदेच्या येवपी पावसाळी अधिवेशनात हो प्रस्न मांडून 2024 वर्साच्या लोकसभा वेंचणुके आदीं गोंयच्या अनुसूचित जमाती खातीर सुवाती राखून दवरप आपूण वावुरतलो अशें उतर तांणी ह्या वेळार दिलें। दक्षिण गोंयच्या दर्यादेगेवयल्या वाठारांनी वीज आपालिपा जावप ही सच्चीच गजाल जाल्या। परतून कागाळी करून लेगीत कोणूच नोंदणी करिना अशी कागाळ वाठारांतल्या सरपंचांनी संयुक्त पत्रकार परिशदेंत केल्या। लोकांच्या पाशयेस आतां सामके काबार जाले। वीज खात्याच्या प्रशासनात सुदारणा जाली ना जाल्यार लोक रस्त्यार येतले अशी शिटकावणी केळशीचो सरपंच डिक्सन वाजान दिल्या। फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन वीज पुरवण सारकी जाय नाशिल्ल्या दर्यादेग वाठारांतल्या लोकांक कितले त्रास सोंसचे पडले हाची म्हायती कारमोण, ओर्ली, वार्का आनी केळशीच्या पंचायत वांगड्यांनी पत्रकार परिशद घेवन दिली। गरमेच्या दिसांनी ही परिस्थिती जाल्यार पावसांत कितें जातलें काय असो प्रस्नूय ह्या वेळार पंच वांगड्यांनी उप्रासला। गोंयांत मॉन्सून पावस पावपाचो आसा। काल तशेंच आयज सकाळीं मॉन्सून पूर्व पावसान पणजे सयत हेर वाठारांनी हाजेरी लायली। कांय वेळ पडिल्ल्या पावसान कुठ्ठाळे नव्या पुलाचेर उदक साचलें। फाल्यां मॉन्सून पावले उपरांत ते सुवातेचेर कसली स्थिती निर्माण जातली ताची कल्पनाच केल्या पुरो अशें शंकर पोळजी म्हणटा।
कुडचड्या मतदारसंघातल्या गणेमरड ह्या वाठारांत पिवपाच्या उदकाची पायपलायन फुटपाचे प्रकरण चालूच आसा। ताका लागून थळाव्यांक उदकाचो उणाव सोंसचो पडटा। तशेंच ह्या वाठारांत वीज पुरवण सारकी नाशिल्ल्यान थळाव्यांक त्रास सोंसचो पडटा। देखून थळाव्यांनी भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री आनी थळावो आमदार निलेश काब्राला कडेन वीज आनी उदकाचो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करपाची मागणी शिवयोद्धा संघर्ष युनिटाचे उपाध्यक्ष राजू मोरजकर हांणी केल्या। साखळे शाराक तेंकून आशिल्ल्या कारापूर गांवांतल्या कोळम तळ्याचो बांद आयतारा फोडून ह्या तळ्यांतलें उदक आनी गाळ भायर सोडलो। तळें फोडिल्ल्यान अंदूय ह्या तळ्यांतले गोडे नुस्तें धरपाक नुस्तेमोगी खव्यांनी तळ्याचेर गर्दी केल्ली। पावसाळ्यांतली प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण म्हणून दर वर्सा पावसाच्या तोंडार कारापूर वाठारांतले कोळम तळें फोडटात। विठ्ठलापूर वाठारांतल्या बंदीर वाड्यावयलो तुमिल्लो नालो ताकतिकेन नितळ केल्ल्यान थळाव्या लोकांनी समाधान उक्तायलां। कारापूर सरवण पंचायत वाठारांत येवपी हो नालो फाटल्या कितल्याशाच वर्सांच्यान उसपूंक नाशिल्ल्यान पावसांत बंदी वाड्याचेर मोठी समस्या निर्माण जाताली। नालो फुटून नाल्यांतलो कोयर आनी घाण कुशीकच्या घरांनी घुसताली। ही समस्या आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या कानार घालतकीच तांणी फुडाकार घेवन उदका स्त्रोत खात्याक नालो नितळ करपाचे निर्देश दिले। ते प्रमाण शेनवारा यंत्रावरवीं नाल्यांतलो कोयर आनी गाळ काडून तो नितळ केलो। बिनानी कोलवाळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर लिफ्ट मागपाच्या निमतान मोटार चोरपी हसीम AM हाका अटक केली। तशेंच मुर्डेश्वर सावन चोरिल्ली मोटार जप्त केली। चोरयेची घडणूक 31 मेक मध्यान रातीर 12:30 वरांच्या सुमाराक घडिल्ली। फिर्यादी टॅक्सी चालक फयाज अहमद मुल्ला पर्यटक टॅक्सी मोटारीन पणजेच्यान मोपा विमानतळाचेर प्रवाशांक घेवन गेल्लो। ताका थंय पावून मुल्ला परत येतालो तेन्ना वाटेर बिनानी कोलवाळे महामार्गार 3 दुबावितांनी मोटारीक हात दाखोवन लिफ्ट मागली। फिर्यादीन मोटार थारयतकच तिगूय दुबावितान मोटारीत बसले। तांणी आपली बॅग भायरूच दवरली आनी ती डिकीत घालपाक फिर्यादीक सांगले। फिर्यादी मोटारींतल्यान सकयल देंवताच दुबावीत मोटार घेवन पळून गेले। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष फकत मतां फोडपा खातीरूच लोकसभा वेंचणूक लढयता असो आरोप काँग्रेसीचो उत्तर गोंय फुडारी विजय बिकेन केला। चडशा रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या कार्यकर्त्यांनी पक्ष सोडल्यात। लोक कित्या खातीर तांचो पक्ष सोडटात तशेंच म्हादयच्या मुद्द्यावयल्यान पदयात्रा काडपाक कित्याक अपयशी थारले हें आजून स्पश्ट करचें अशें विजय बिकेचें म्हणणें।
NCERTच्या सिलेबसातले काय महत्त्वाचे आणि इतिहासिक टॉपिक्स काढून उडयल्या म्हणून NSUIच्या फुडाऱ्यांनी सरकाराचो खर निषेध केला। मोदी सरकार भारताचो इतिहास काबार करपाक सोदता असो आरोपूय तांणी केला। तशेंच येवपी लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाक मत दिवचे न्हय अशें आवाहनूय NSUIच्या फुडाऱ्यांनी केला। G20 राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि मुळावो अभ्यास आणि गणना हांचे वरवीं शिक्षण आणि भुरग्यांच्या समग्र विकासा वरवीं भुरग्यांची बुन्याद घटमूट करपा खातीर नवे शिक्षण धोरण महत्वाचे अशें निपुर्ण भारताचे संयोजक गजानन देसाय सांगतात। शिक्षण संचालनालय आणि वाळपयच्या हेडगेवार स्कुलाच्या वतीन शिक्षक तशेंच पालकां खातीर जनभागीदारी ही कार्यावळ आयोजित केली। या कार्यावळीत देसाय मुखेल सोयऱ्याच्या नात्यान उलयताले। गोमंतक भंडारी समाज मुरगांवची युवा समिती आणि रान खाते हांच्या जोड पालवान पुराय गोंयभर रोप लावपाच्यो कार्यावळी आयोजित केल्ली। वास्को वाठारांत ही कार्यावळ व्हडा उमेदीन पार पाडली। वन महोत्सवच्या निमतान रान खात्याच्या अधिकाऱ्यां सयत युवा समितीच्या वांगड्यांनी रोपे लायले। अंदू वर्सा पावस उसरा येवपाक लोकूच कारणीभूत आसात। बेकायदेशीर झाडांची बेकायदेशीर रित्या कत्तल जाता देखून आमची इकोसिस्टम बिगडत चल्ल्या। ते खातीर दर एकल्यान रोप लावचें अशें आवाहन मुरगांव पालिकेचो नगरसेवक विनोद किनलेकारान केलें। वेर्ले काणका एका घराचेर आयतारा माड पडलो। ही माहिती उजो पालोवपी दळाक मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घटनाथळार येवन पळोवणी केली। उपरांत माड कटरान कापून घरावयल्यान काडलो। पावसा पयलीं घरा कुशीक आशिल्लीं झाडां एकादी पडपाच्या अवस्थेत आसत जाल्यार लोकांनी ती कापून घेवची अशें उजो पालोवपी दळान कळीत केलां। पावसा दिसांनी वाऱ्या सयत झाडां पडटात देखून आजूबाजूच्या लोकांचे वा स्वताचे लुकसाण जावचे न्हय हे खातीर दर एकल्यान सरभोंवतणी नितळ दवरचे अशें उजो पालोवपी जवानांनी स्पश्ट केलें। वाळपय फुटबॉल विकास केंद्र गोंय फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिल आणि फिनिक्स क्लबाच्या वतीन आयोजित केल्ल्या वाळपय फुटबॉल लिगाचे उक्तावण आयतारा सकाळी वाळपय नगरपालिका मैदानाचेर जालें। उपाध्यक्ष इद्रुस शेख, नगरसेवक रामदास शिरोडकर, फुटबॉल पंगडाचो धनी सय्यद सरफराज, रामदास शिरोडकर, समीर तालाब शेख, जयंत वरक, अब्दुल्ला खान मुखेल सोयरे म्हणून लिगाच्या उक्तावणाक हाजीर आशिल्ले। या फुटबॉल सर्तीत 4 पंगडांनी वांटो घेतला। सर्तीत वांटो घेतिल्ल्या मानेस्तांनी सगळ्या सर्तकांक परबी भेटयली।
श्रमदान मोहिमेवरवीं काणकोणच्या 25 गरजू मनशांक घर बांदून सरकारान दिल्यात। ही घरां लाभार्थ्यांक दिवपाची कार्यावळ 15 जूनाक जातली। ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हाजीर रावतले, अशी माहिती गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर हांणी दिल्या। काणकोणात उणे आनीक 150 अशा गरजू मनशांक श्रमदानावरवीं घरां बांदतले, अशें तवडकर हांणी सांगलें। पावसा पयलींचें नियोजनच जावंक नाशिल्ल्यान पर्वरी हायवे नजीकच्या बायपासाक पयल्याच पावसांत हुंवारा वरवीं परिस्थिती आयली। पर्वरी पुलीस स्टेशना फुडें बायपास आनी हायवे जंक्शनान जलसमाधी घेतिल्ल्यान गाडयांक सरकसी करच्यो पडल्यो। ह्या रस्त्याच्या सायडीक पावसाचें उदक व्हांवून वचपा खातीर गटार बांदल्यात, पूण थळाव्या पंचायतीन ते उसपूंक नाशिल्ल्यान पावसाचें उदक आडावन उरलें आनी रस्त्यार आडावन उरलें। हवामान खात्यान चक्रीवादळाची शिटकावणी दिवन लेगीत मिरामार दर्यादेगेर लोकांची गर्दी दिश्टी पडटा। आयतार आशिल्ल्यान मिरामार दर्यादेगेर पर्यटकाची गर्दी पळोवपाक मेळटा। गरमेचो हंगाम आशिल्ल्यान पर्यटक दर्यादेगेर न्हावपाक येतात। पावसाचें वातावरण आसून लेगीत पावस हजेरी लायना देखून लोक सामके बेजारल्यात। गोमंतक पालक परिशद ह्या मंचा वतीन येता त्या 24 जूनाक दिवचले मोबायलाचे दुष्परिणाम ह्या विशयाचेर एक कार्यशाळा घडोवन हाडटले। भुरग्यांक मोबायला पासून पयस कशें करप ते विशीं पालकांक जागृत करपा खातीर तज्ञ मार्गदर्शक तयार करपाक ही कार्यशाळा आयोजीत करतले, अशी माहिती गोमंतक पालक परिशदेचे निमंत्रक दिलीप बेतकीकार हांणी दिली। नवीन शिक्षणीक धोरण यशस्वी करतले जाल्यार पालकांचो सहभाग महत्वाचो आसतलो, अशें बेतकीकारांचें म्हणणें आसा। सध्याच्या घडयेक भुरगीं आनी मोबायल हो विशय गंभीर जाल्लो आसा। ह्या विशयाचेर पालकांक मार्गदर्शन करपाची गरज आसा, अशें ताणें स्पश्ट केलें। भाजप सरकार सूटबुटाचो सरकार म्हणीत काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेवन भाजप पक्षाचेर टिकांचे फार पेटयल्यात। भाजप पक्ष गोंयकारांचे प्रस्न सुटोवपाक पुरायेन अपयशी थारला, असो कडक आरोप काँग्रेसीच्या भिकेन केला। चलनवाड, खणी, जमीन हडपपाच्यो केशी, फुकट सिलिंडर हे मुद्दे धरून काँग्रेसीन भाजपाक उजरावन काडला। कलंगूट आनी हेर सुवातींनी बेकायदेशीर जमनी हडप चालूच आसा, पूण सरकार ताचेर सुन्न जाला। आमदार मायकल लोबो आड बेकायदेशीरपण आनी जमीन पुरवपा संबंधी केशी दाखल जाल्ल्यो, पूण भाजप पक्षात ताणें प्रवेश केल्या उपरांत ताचे आड कसलीच कारवाय जायना कित्याक, भिके विचारता।
काँग्रेस पक्ष भाटकार कसो वागपाक लागला. घरा बसून फक्त कागदां पळयता आनी भाट भलतोच खावन उडयता. लोक आमच्या बरोबर आसा असली सपनां घरा बसून पळोवपाची काँग्रेसीन बंद करची आनी एकठांय येवन लोकसभा वेंचणूक लडोवची. गोंय राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसोजान काँग्रेसीचेर फारपेट केला. वेंचणूक लागीं पावतकच राष्ट्रवादी काँग्रेसी बरोबर युती घडोवन वेंचणूक लडोवपाची सपनां रंगयता. पूण 2012 ते आतां मेरेन तांकां काँग्रेसी कडल्यान मेळ्ळा तो धोको येता त्या लोकसभा वेंचणुकेचेर राष्ट्रवादी पक्षाची भुमिका जुजे फिलिपान विचारली. जर भाजपाक सत्ता बहाल करतले जाल्यार विरोधी पक्षान येवप गरजेचें. पूण काँग्रेसीच्या लक्षांत हे केन्ना येत तो नेम ना. घरांत देवपाण करप चुकीचें. ते खातीर धर्मीक सुवाती आसात. समाजांत मतभेद निर्माण जावचो न्हय म्हणून उल्लेख केल्ल्या प्रकाराक थांबोवपा खातीर सरपंचा कडेन चर्चा जाता. आयतार आनी सोमारा गोंयच्या कांय वाठारांत पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. बिपरजॉय चक्रीवादळाचो परिणाम कोकणाचेर जाल्ल्यान दर्या बरोच खवदळा. शुक्रार, शेनवार आनी आयतारा गोंयांत वाऱ्या सयत पावस पडलो. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या.